कंत्राटी पद्धतीचे सरकारी दरबारी काम करपी कामगारांक सेवेत कायम करून घेवपी धोरण येवपी 4 म्हयन्यांत निश्चित जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान सभाघरात दिल्या। धोरण निश्चित जाले उपरांत सगळ्या आमदारांक विश्वासात घेतले अशें तांणी मुखार सांगलां। काँग्रेस आमदार प्रताप सिंग राणेन केल्ल्या प्रश्नाचेर उलयतना ताणेन ही माहिती दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बरेचशे लोक सरकारान 10 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं रिक्रूट केल्ले आसा। खास सेक्रेटरिएटान 10 वर्सां दे आर स्टील नॉट कन्फर्म। 7th प्ले लावंक जाय। त्याच प्रमाणे इतर ऑर्गनायझेशनान जर तुमी उलयताले मातशें भायर आसलो आयकल्या ह्या लोकांक कन्फर्म करात। बरेचशे कॉन्ट्रॅक्चर आसात, बरेचशे दे हॅव जस्ट बीन रिक्रुटेड एज workers, temporary workers, but they have not been confirmed. Already promised. And in the secretariat itself, they have not been confirmed. Dada Varsa. They have been working there. I have already assured on this that within 4 months maximum, we are coming out with a policy where all these kind of things will be taken care. Okay. And I will call all 40 MLAs for consultation once the draft is ready. Very good.